समोर तुझ्या गाताव स्तुती वडावलासा जेवणार तुझ्या सगीच्या जेवणार तुझ्या सोबिया उर्बेन आम्ही आयल्या भक्ती मोगा तुका मी हसिता काळजान मनान एकजा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका मी भेटयता. ह्या मिसाची तेसावान ऑर्गन जावन ताच्या 52 वर्सांच्या जल्माचे उडासा मीस पेटयता विन्सेंट मोनीस. ऑर्गन जावन मीस पेटयता जेरोम आनी प्रिमा डिसोजा. शेन डिसोजा ताच्या जल्मदिसाच्या उडासाक ऑर्गन जावन ताच्या जल्मदिसाच्या उडासा मीस पेटयता लेनविल कोरेया. ऑर्गन जावन मीस पेटयता जसिंता डिसोजा, लॉयड लोबो, निर्मला ब्रॅक्स. तशेंच ऑर्गन जावन कार्मेल मेच्या उडासाक मीस पेटयता रेनी कोरेया. प्रत्येक इरादे पासून मीस पेटयता शिबू के वर्गीस. कुटुंबाच्या सरल्या सर सांद्या पासून मीस पेटयता प्रिमा. मार्टिस आनी कुटुंबाच्या सांद्या पासून मीस पेटयता प्रिमा. डिसोजा कुटुंबाच्या सांद्या पासून मीस पेटयता प्रिमा. कुटुंबाच्या सरल्या याजाक आनीक धर्म भयणी पासून मीस पेटयता प्रिमा. पुलगोत्री आत्म्या पासून मीस पेटयता प्रिमा. देवादीन जाल्यार लुकास हाज्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता क्लारा मेरी. देवादीन जाल्यार जोझफ आनीक आपोलीन फर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता डेविड फर्नांडीस. देवादीन जाल्यार विरा डिसोजा आनी हिल्डा डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता जोवल रोलिटा गोमेज. आनी कुटुंबाच्या सरल्या सर सांद्या पासून मीस पेटयता जोवल आनी रोलिटा गोमेज. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगशेनो आमी सकट क्रिस्ती कुटुंबांत जियेता. क्रिस्ती शिक्षण आमकां मेळ्ळां आनी की मेळून आसा. अशें क्रिस्ती भावार्थांत आमी जियेत आसतना ह्या भावार्थान संपूर्णकाय जोडूंक आमी कितें करी जाय. आमचो भावार्थ उंचल्या शिखराक पावो जाय जाल्यार आमी कितें करूंक आसा असल्या सवालांक जेजू आयच्या वांजलांत आमकां जाप दिता. क्रिस्तान जिवीत जियेल्यार मात पावना. आमच्या जिवितान कितें सर्तीक आमी करतना आमी क्रिस्ती शांतीपण आदारूंक फावो जाता. तर आमचें जिवीत बागेवन जावंक ह्या मिसा वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया. आमी केल्लीं सर पदकां आमच्या मतींत हाडन देवा लागचें आनी आमच्या भाव भयणीच्या बक्षांनी मागून सांगाता म्हणया. हांव पदकी सर पदुदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट्या धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडबड अपराध. ह्या पसून बगेवन सदांच संकवार म्हणये सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
मुझे खातीर आमच्या आमच्या सर्वेस्परा देवा देवा लागीं लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पुतविदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसा नासतली वर्तीन देणी तुवें तयार केल्या सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्या आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी ह्या परी आमच्या अशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो सांग. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रास वर्सलयता ससनाच्या ससना. एसेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता अवचित हांव तुज्या दोळ्यांचो आनंद तुजे तावन काडून व्हरतलो पूण तूं विळाप करिनाका रडनाका दुकां गळयनाका. मोनेपणी हास्कार सुस्कार सोड मेल्ल्या खातीर रुदान करिनाका. तकलेक रुमाल बांद पांयांक वानो घाल तुजें काड दांपिनाका दुखाचो उंडो काय नाका. सकाळीं हांवें हें लोकांक सांगलें आनी सांजेर म्हजी बायल मेली. दुसरे सकाळीं म्हाका फरमायलेलें तें हांवें केलें. लोकान म्हाका म्हळें तूं करताय ताचो अर्थ कितें म्हूण तूं आमकां सांगिनाय. हांवें जाप दिली. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. इस्रायलाच्या घराण्याक सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा तुमचे सक्तीची वडवीक तुमच्या दोळ्यांचो संतोष आनी तुमच्या काळजाचो अत्रेक जावन आसलेलें म्हजें मंदीर हांव बसटायतलों. तुमचे फाटल्यान तुमी सोडल्यात ते तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो तलवारींनी मारतली. तेन्ना तुमी हांवें केलें तशें करतल्यात. तुमी तुमचे काड दामचे नात वा दुखाचो उंडो तुमी खावचे नात. तुमचे रुमाल तुमच्या तकल्यांचेर आसतलें आनी तुमच्या पांयांक वानो आसतल्यो. तुमी विळाप करचे नात वा रडचे नात. बगार तुमच्या खोटेपणाक लागून तुमी जरोन वेतेल्यात आनी तुमचेच मदें पिरगतल्यात. अशें एसेकियल तुमकां एक कुना जातलो. ताणें केलां तशें तुमी करतल्यात. हें घडतलें तेन्ना हांव सर्वेस्पर देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडुपकार. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसारल्यात. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां रचलेल्या त्या कडपाक तुमी विसारल्यात. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाचो तुमी उगडास काडिनात. सर्वेस्परान हें सगळें देखलें आनी आपल्या रागाच्या जाळान आपल्या भुरग्यांक ताणें भायर घाली.
तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. ताणें अशें म्हळें, म्हजें मुखामळ तांचे तावन हांव लिपयतलो आनी मागीर तांचें कितें जाता तें पळयतलो. कित्याक नीज जावन ती एक कपटी संतत विश्वासीपण कितें म्हूण नेनासलेली भुरगीं ती. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. फटकिऱ्या देवाक लागून तांणी म्हाका जळवायलें. कांयच करूंक जायनासलेल्या बोंब्या धर्मान म्हजो राग पेटयलो. देखून परजांनी तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांकां साळवयतां. बूद नासलेल्या राष्ट्रांक धरून तांचोय राग हांव पेटयतां. तुमकां जल्म दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी, कित्याक सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. तुमचे सोय असो. भगवंत मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू मिया. जेजू ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून थंयसो फुडें गेलो. तशें म्हणटना एकलो जेजू सरसी येवन अशें सवाल करी लागलो, मेस्त्री, सासणीक जेवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, बरें कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो म्हणलो एकलोच देव, पूण जिवितांत रिगोवंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेश पाळ. ताणें विचारलें, खंयचे ते? ताका जेजून सांगलें, जीवशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, फटसाक सांगी नाका, तुज्या आवयक बापायक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. तो तरणाटो म्हणालो, हे सोर उपादेश हांव पाळन आयलां, आनी सडीत कितें हांवें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, संपूर्ण जावं तुका खुशी आसा जाल्यार वच आनी तुजें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून तो तरणाटो कोंतीस जावन फाटीं गेलो, कित्याक हे तेस्त आस्त बदीक ताका आसलेलें. देवाचें उतर हें, वखरी तुका क्रिस्ता. मोगशनो, क्रिस्ती जिवितांत संपूर्ण कांय जोडूंक आमी कितें करी जाय म्हणल्या सवालाक जेजू जाप दिवन आयच्या वांजलांत आमकां विभरसून सांगता. एकलो ग्रेस तरणाटो जेजू लागीं येवन विचारी, सासणीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय? आनी ताका जेजू जाप दी म्हणटा, उपादेश पाळ. खंयचे उपादेश म्हूण तो विचारता तेन्ना जेजू ताका जाप दी म्हणटा, तुज्या पेल्याक लक्ती जाल्ल्यो सगळ्यो उपादेश तूं पाळ. आनी तेन्ना तूं देवाक लागीं जातलोय. देवाक लक्ती जावच्यो
3 उपदेश आसात जाल्यार जेजून त्या उपदेशाचो उल्लेख करूंक ना. बगार पेल्याक लक्ती जाल्ले उपदेश जेजू उल्लेख करता आनी म्हणटा ते उपदेश तूं पाळ. आनी ताका जाप दिवन तो तरणाटो म्हणटा हांवें ते सर उपदेश पडल्यात आनी कितें हांवें सर्ती करीसय. तेन्ना जेजू ताका पळोवन म्हणटा तुजे कडेन आसली ग्रेस्त काय सकट वीक आनी त्या पयशे सकट दुर्बळ्यांक वांट आनी हे म्हजो पाटलाव कर. हें उतर आयकून तो तरणाटो तिगे कंतीस जाता कित्याक ग्रेस्तकाचेर ताणें ताजी भद्रती दवरली आनी ती भद्रती सोडूंक तो कबूल जावंक ना. जेजूचें उतर आयकून कंतीस जावन तो पाटी वेता. मोग अशें न्हू जेजू ह्या ग्रेस्त तरणाट्याक आपणा संगे येवंक एक आपोवणें ताणें दिलें. जेजू संगे कोण आसले ते पयत पुस्तक आमकां सांगता ताच्या फाटल्यान येतले ते सगळे पातकी मनीस. समाजीन तांकां स्थान मान नाथुल्लो सुंकागार कोटकार कोणाक गत आदर ना ते सकट जेजू फाटल्यान वेताले. जेजू तांकां सगळ्यांक घेतालो तांकां बरें करतलो आनी तांकां उद्देशून तो म्हणटालो तुमचे जावंचा सर्गेंचे रास बागी तुमी दुर्बळी कित्याक तुमचे जावंचा सर्गेंचे रास. तुमकां बरी खबर दिवंक देवान म्हाका धाडला त्या खातीर हांव आयलां. कशें सुकण्यांक गोंटेर आसात कोल्यांक माटी आसात पूण मनशा पुता रावंक एक बिडार सयत ना अशें जेजू दुर्बळ्यां पैकी एकलो म्हूण न्हू ताच्या शिकवणेंत ताणें सांगल्लें आनी सांगत तो वेतलो. आनी अशें त्या ग्रेस्त तरणाट्याकी आपणा फाटल्यान येवंक एक दुर्बळो जावंक ताणें एक आपोवणें दिलें पूण त्या ग्रेस्त तरणाट्यान तें आपोवणें स्विकार करूंक ना. आनी अशें तो दुखेसांव फाटीं गेलो. अशें म्हणटाना आज आमी हें सवाल जेजू कडेन विचारता जाल्यार सासणीक जिवी जोडूंक आमी कितें करीसय. आमी क्रिस्ती कुटुंबांत जियेता क्रिस्ती शिक्षण आमकां मेळना क्रिस्ती उपदेश आमी पाळटा. हें सकट पाळून आयल्यार आनीक सर्तीक हांवें कितें म्हज्या जिवितांत करवेत. ताका जेजू जाप दी म्हणटा जर तर तुजे इथेन थोडे सर्ती संगत्यो आसात त्या संगते विशीं तुका मस्तो हांकार आसा त्यो संगती तुजे तावन तुके पयस कर. जावंक पुरो तुजी बरी भलायकी जावंक पुरो तुजें शिक्षण जावंक पुरो तुजी पदवी जावंक पुरो समाजीन तुजें नांव हें सकट तुका व्हरत्या गौरवाक आपयता जाल्यार हे अंतलें थोडें जर तर तूं तुज्या तावन तुगे पयस करताय एक कालतो मनीस करताय दुबळ्या सांगता हेरां सांगता तूं जियोंक शकताय तेन्ना निजायकी तूं म्हजो फाटलाव करतलोय आनी सासणें जिवीत तुकाय मेळटलें. तुजें वोटपण समाजा मुखार तूं दाखयनाका. बगार एक सादो मनीस जावन क्रिस्ताचो फाटलावदार जावन तुवें प्रयत्न कर. वय मोगशें न्हू तेंच आमी आमच्या जिवितांत करूंक आमी प्रयत्न करया. आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत जियेता जाल्यार क्रिस्ती उपदेश पाळटा जाल्यार आमच्या जिवितांत थोडे म्हणी सर्तीक बगेवंतपणाचीं कामां करूंक आमी प्रयत्न करया. कलकत्ताची बगेवन तेरेसा म्हणटा तुज्या जिवितांत कितें म्हणी बरें जेजू खातीर कर. आजच तूं कर तुजेंच म्हणल्यार बरी ल्हानशें काम कर आनी सदांच तें काम करतना तुजें जिवीत संपूर्णकाय पावतलें तुवें बगेवंत जातलोय. तर क्रिस्ताचे फाटलावदार आमी आमच्या जिवितांत थोडे म्हणी सर्तीक बगेवंतपणाच्यो करण्यो करन क्रिस्ताचो लागशिल्लो फाटलावदार जावंक आमी प्रयत्न करया. अशें बगेवंतपणाच्या शिखराक पावूंक आमी हर एकलोय प्रयत्न करया. आमीन.
दिवस बापान लायल्यां गाणीक जावं तुका ल्हान ठिकाणी पूण स्विकार कर बापा ओपून दिता हांव देवाशी काळजान तुका घाल बेसांव तूं दयेन दयेन कानगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदान तुज्या दयेन कानगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदान तुज्या म्हज्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदावाक सर्वस्वर मानून घेव प्रितीच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराचे उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय तशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सोर काळीनी सोर तें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कस्त मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनो जिवंतपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी कुशी पडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूत आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची त्याच परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्ने करराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशे पसत तें वरवतलें ही म्हज्या उडासा करात Bawarto sogut purgatoria. Sumia Jesu, tujhe mara
बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवुंडो सरुणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलामा समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरी देवाचे माये संगाती बगेवन झुजय ती सपती बगेवन दरमुत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात आमेन. आमच्या सोडूंदरच्या अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी येता दीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिकांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून दवरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक रजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी आतां सेवंक वेता. ती आमचेर जरती आनी केस धाडिना जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं. हो जावंसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुभागी. पूण तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्वस्त प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत
घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा हें म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. Seja fariseu tueta mogar sonhar Jesus raya itu moja kalsatnya adus tu yang tuja swaga swaga Jesus sonhar संतोषाना स्वागत करता. स्वादिष्ट प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान गोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिष्ट प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान गोच्या. प्रार्थुया. खोनवळ्या बापा, या क्रिस प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार्थाची भागीदारां आमी जावंक पावो ही आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वसा प्रसाचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां. भितरी आसा ते वावराडी पूण तोडे माग्या आमी दुनिया लागी धाडच्या साक्षी करे. माग्या आमी दुनिया लागी धाडच्या साक्षी करे. मोगाळ पुत्रा सोवे परवरी आशीर्वाद भगवान क्रिस्ताची कुरवेन नेवरोम काम चलवा आमच्या रुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.